ह्या 2 वाट न्हू 3 वाटे आहाय प्लस नुस्तेकाराक एक वाटे आहा आमची फाटल्या चय 5 म्हणटाय तांकां पयलींसून एन्सेस्टर वे म्हणटा एक म्हणटा ही कुपा पाच सारखे आनी दुसरी ती फाटल्या आमी सगळी नुस्तेकार येता ती पाच हय ताका एन्सेस्टर वे म्हणटाय तिका आतां जे नुस्त्या पांट घे न्हू हिंगा बिल्ला हे करपाकू इकपाकू सगळी ती वे घेताली सो थिंगाय पोत्रीमान हे केलो आहाय फोन केलो आहाय सो इट इज ऑल 3 वेज 3 वाट्यो आमकां सोडपा जाय आनी हे आमगेलो प्रश्न केशे करून सुटाव करपाक जाय आतां सुमार 30-40 जाण आहाय हो नेक्स्ट प्रोटेस्ट जातलो तो एजिटेशन जाता तो व्हडलो जातलो हांव मागता हे कंपनी कडेन एक कंपनीन आमगे हिंगा लोकांगे आखे लायफ पेडे केला आखे उदका पोल्युशन करून तेन्ना उदका लागून पायपा लागून सगळ्यान ती पायप काडून उडयली आतां हे आमगे प्रॉपर्टी लोकां एकून आमकां होणा घालताय सो आमची तकली बेसी चाडोय नाका हो प्रोटेस्ट जातलो 200-300 लोक येवन प्रोटेस्ट जातलो आनी त्यांनी पोत्री मेळपा न्हय तुमगेले दादागिऱ्यो तुमगे गांवां कराय कर्नाटका कराय दुसरी कडेन कराय खंयची भायली मनीस आहाय हिंगा आमगे गोंयकाराक थोडो तरी कराय आम गोंयकार उरले तांकांय मान उडय नाकाय आनी आमगे गोंयकाराकूय सांगता जे गोंयकार झगडताय न्हू ताकाय हाट काड नाकाय तुमी तुमगेले तकली सारकी हे कराय ब्रॉड मायंडेड कराय तुमी आमगेल्या गोंयकाराकूय दिताय अरे तो मरे पुर्तुगेज पासपोर्ट मरे अरे तो मरे लंडनकार हे लंडनकार पुर्तुगेज पासपोर्ट गोंयकारूच हे गाडया तुमी माथ्याचे बसयले ताका लागून तूं आमगेल्या गोंयकार हे करताय जाग जाय कळना तुका हे प्रोजेक्ट हे न्हू ही जमीन दीस इज द बिगस्ट डील इन गोवा ही सेल्डीट जाल्या न्हू हांव चॅलेंज करता आख्ख्या गोंयांत ही व्हडली सेल्डीट फर्स्ट सेल्डीट आनी हेसोले हिंगा प्लॅनिंग चालू आहा इतली बिल्डिंगान इतले विला येवपा आहाय आमकोड्यान तुमको घेवपा जावपा न्हय सगळे भायलेगेन रावतले सो तकली उजार कराय आनी हांव न्हिदोन राव नाकाय कितें जालें प्रोटेस्ट आमचे बरोबर कित्याच्या जाग्यार घालून आमी गोरवांचे धंदो चलयताले गाय आसले गोरवां आसलोली तांकां आमकां भितर घालून आमकां हावळे खावपा मेळटाली जेन्ना तेणी वाड बंद केलो तेन्ना कायरो लागो म्हाका आपण बंद करता ताका सांगलें तूं बंद करता कर पूण गेट घाल आनी गेटी चाय दी आमी तो गाडयेलो भायर काडा आनी बॉय सतत चाय करता तेन्ना तो मला तूक दिता पूण गोरवां हाडून दिता म्हणून लागलो तेन्ना हांवें ताका सांगिल्लें गोरवां हाडा तिका कितको पोट भरतलो ते कितको कोसतलो तुका बांदून कोसपाचें म्हणून जालें ते कडेन मनशां बांदून कोसपाचें म्हाका गोरवां हाडपाचो जागो आनी म्हणजे गोरवांक पोट भरता इतली गोरवां आहाय म्हाका जाग्यार घाली जाल्यार हांव फ्री हुशार वचचें जाता त्या बंद आहा तो जागो हे तुमी सगळें बंद करता हांवें ताका सांगलें म्हाका गेट घाल आनी चाय दी सांगपाचें म्हळ्यार ती रेमेश सायबीण आहा न्ही ती पयलीं बी हांगसर येयली हें आनी आतां रेमेश सायबीण पावला आसा चूल आसा सगळें आसा ताचे आतां प्रूफ आमगे फुडलो आदल्याचो सारको आनी त्या प्रुफा वयल्यान हें केलें आनी आतां मोसण आसा मोसणी आमकां रस करता आमी आतां मोडी खानार मारून हाडटा अशें जवळ बीन हाडपाक त्रास जाता आमकां आनी एवढ्यान लोक सगलो हांगा वयतालो जिना म्हणटा सांकवाळ बी वयतालो आतां लोकांक वचोंक मेळना त्रास जाता आमी फकत तुमी मागून फकत आमकां कायदो आतां तुवें आमकां रस्तो आसलो रस्तो दियात आनी व्हडलें कांय ना एवढे रस्तो तुमकां दिवपाक मेळटा आनी आमगेली ती मागणी पुरी करात आनी कांय ना लोक आपलो तो सॅक्रिफायस काम सोडून सगळे सोडून आज येयले तुमच्या माध्यमांतल्यान दाखोवपाक ते प्रायवेट ओनर आहा हेचो त्यांची प्रायवेट प्रॉपर्टीज आहा भितर हे कसले राज येता हांव नको हे 2 जाण मनीस काल भोंवताय हाचो आमचो प्रोटेस्ट चॅलेंज हें करपाक कॅन्सील करपाक हांव चॅलेंज जाता ह्या मनशां कडेन कित्याक हांव न्हू एक्टिविस्ट न्हू हांव एज अ सोशल वर्कर रोकेजीन डिसोजा वेवसापालीचो हांव जें म्हाका कितें जाता तें हांव करतलो हांव म्हाका इलेक्ट जावपाक कोना हांव MLA जावपाक कोना हांव पंच जावपाक कोना हांव हाली ह्या लोकां बरोबर आहा इतलो लोक म्हजे बरोबर आहा ताका लागून हांव ह्या लोकां बरोबर आहा आमी पोना 60 वर्सां जाल्यार आमी हिंगा हांव नाव 76 हो उपासनाकार क्रॉस केला तेजो सर्गेस मातानी बरोबर आमी हिंगा हंगारी स्ट्रायक केला ह्या लोकांनी उपास केले फॅक्टरी नाक म्हूण आनी त्या वखदां म्हाका म्हणटाले सर्गेस बांदोडकार आहलो तो म्हणल्यार ह्या लोकांक काम मेळटलें ही हाडया फॅक्टरी हाडया ओके फॅक्टरी हाडली इतले आमचे लोकां पाड गायले शेत काबार आज आमकां एक शेत रोवपाक मेळना सगळें पोल्युशन देंवन येता हेंचोय ते उमी बिल्डींग आहा हिंगा हेजो तुमी हे तुमची माध्यमांतल्यान हांवें दाखयलां पावसांत हो पंच आहलोलो सगळो घाण न्हू पावसांत सोटाय आनी ती देंवन येता थिंगा हेंय मिडियाको आमी दाखयलां म्हणटा आमी सगळें तेंगे सूज आमी खावपाचो आज हिंग सकयल लोक रावता बेल्यान हो बेल्यान लोक केसो साफरींग भोगिता आमी मागताय तुमकां रिक्वेस्ट करताय आमचो तो पुलीस आहा तेज बगले मातशें येवन दाखोवपाक आनी ती मिडिया थिंगा कवरेज दिवपाक सर बेसिकली इशू इज अबाउट द एक्सेस काय व्हॉट इज द बेसिक इशू कितें आहा भितर
भितर आमचो मिलाग्रींचो मोटाचे भाशेन व्हडलो सेटलमेंटल ट्युरिस्ट आहा थिंगा ताका जाय ती हिस्ट्री आहा सो आमकां तो ओपन जायो देंवता बेला देंवता आमकां हो एक्सेस जायो आनी आमची कितें मुसोण आहा थिंगा मुसोणी लोकांक व्हरपा जाय ती मुसोण बंद आहा सो आमकां एक्सेस जायो आता ती प्रॉपर्टी तुमची आहा काय त्या एक्सेस बंद कशें करून जालें तर बंद आतां कॅश कोण केला तो आज इलिगल कितेंय जाता कॅश कोण केला म्हूण ताका ओर्थ ना आज कोण कितें कोणा पावर आहा तो कितेंय करता पूण आमी लोकांक आमकां करून दिसनाय आमी हालां देखून ते सगळे आमकां एक्सेस मोड उडयतले आज ते सांगताय आमी एक्सेस दिताय तुमी आज हिंगे तुमच्या कोण कंपनीच्या कोण आहाय तांणी एक्सेस उगडे आमकां जालें मॅटर सॉल्व अजून मेरेन तुमकां अलाउड केला भितर वचूंक दिताय ते भितर वचोन दिना आमी आतां फोर्सान हेंगे येयले हिंगा लोक रावता भितर वॉचमॅन वो सेक्युरिटी आनी ते कॉलनी रावताय तांकां वेकेट कर म्हूण तांकां नोटीस धाडले आनी तेणी हिचो केस कायला ऑलरेडी ह्युमन रायट्सांक अरे त्या म्हणटा कितें आमकां टायम दी आमी भायर स्वताय आमची भुरगीं इस्कलां वयताय आमकां कॉलेजी वयताय आनी आमी खूंय कामां आहाय आमकां दुसरी वेवस्था करपा जाय ही केस आहा म्हणजे तुमी लोकांक सगळ्यांकूच त्रास करपा सोदताय ह्या लोकांच्यान कोर्टाक वचपा जातलें सो आमची मागणी कितें तुमी एक हें कोन्ना आनी हांव मागोता पंचायता कडेन हे लायसन्स इश्यू फस्ट फुडें इन्स्पेक्शन करे हे लोकांक तुमकां रिप्रेझेंटेशन केलां MLAनी तुमकां रिप्रेझेंटेशन केलां हो आमचो कालिदास देविदासानूय रिप्रेझेंटेशन केलां ह्या रिप्रेझेंटेशनान तुमी कितें तरी दाखोवया बाबा हिंगा एक्सेस आहा पब्लिका वयची तें इन्स्पेक्शन करे PDA कडेन मागोता TCP कडेन मागोता गव्हर्मेंटा कडेन मागोता हांव जाणा हितून सगळे गव्हर्मेंटूय मिक्स आहाय पूण गव्हर्मेंट मिक्स आसून न्हू ह्या लोकांक त्रास करूं नाका तुमगे कितें आहा तें तुमगे वतान तुमचो हे पूण आमकां एक्सेस दिये सर तुम्ही MLA पंचायत बी कोणा मेळलेले आमी मेळ्ळे न्हू रिप्रेझेंटेशन केलां आनी MLAनूय हेचो कॉरेस्पॉन्डन्स ऑलरेडी फायल केला रिप्लाय केला तांकां धाडले तांकां तुमी हेचेर एक्शन घे पंचायताकूय केलां सगळ्यां कडेन आमी उलयले PDA म्हणटा आमी फायनल एप्रुवल केलें ना PDA फायल येयल्या बट वी वॉन्ट द इन्स्पेक्शन तेणे इन्स्पेक्शन मार्क केला बट बिफोर इन्स्पेक्शन आमी हे नोटीसी हाडला तुमच्या सगळ्या ऑथॉरिटीचे आमी नोटीसी हाडला की बाबा दीज आर द फॅक्ट्स मागीर म्हणपा नाका की आमकां खबर नासली मागीर तुमी सांगिल्लें लायसन्स पास जालें आतां बुटांनी चलत ते भाशेन सो हिंगाय तेंको नाकाय आमकां सो आमकां पिसफुली आमकां जियेन जाय स्टार्ट केल्लें तुमच्या माध्यमांतल्यान ती पोस्ट ऑफिसा कडेन ताबडतोब तुमी आतां रातयां भितर पोस्ट ऑफिसा वेळ दिली बिकॉज इट इज सेंट्रल गव्हर्मेंट तुमी वेळ दिली हिंगा कितले क्वॉलिफायड लोक रावता हांव म्हणटा ताका मातशें पूण दिसपण आहलें की बाबा त्या पोस्ट ऑफिस भितर आहा पोस्ट मास्टर भायल्यान येवन 2 म्हयने काम करता आनी आमी बॉब कोतोगोच आमी हो इशू हाटोगोच रातयां भितर तेणी पोत्री काडली पोस्ट ऑफिसा वचपा वेळ दिली तेच भाशेन आमकां हिंगाय वेळ दिये सो आमचो इशू कांय ना